वयर नाका वयर नाका सकयल मातशें फाटी या फाटी हां मागीर रिकॉर्ड ओके सर, तुम्ही आयज वोट केलो, कितें अपेक्षा आहा लोकां कडल्यान? आमी फाटलीं 5 वर्सां जें काम केलां ह्या मतदारसंघात त्या हातूंतल्यान लोकां कडल्यान जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तो खूब पॉझिटीव आशिल्लो आनी म्हाका अशें दिसता की लोक खूब मोठ्या मताधिक्यान आमकां जिखयतले. ओके, कितली पर्संटेज वोटींग जातली दिसता तुमकां? जनरली लास्ट टायम अरावंड 51% कितें जाल्ली अरावंड. ह्या फावटी वाडटली, म्हाका दिसता अरावंड 60-70% आसपास टच जावपाक जाय अशें दिसता. ऑपोजिशनाचो कितें इफेक्ट जातलो? अलायन्सूय आसा, कितें स्प्लिट अप जावपाचें? तुमचे कॉम्पिटिटर म्हणून बी कोण पळयता? तशें कॉम्पिटिटर जे 5 जाण रावल्या म्हाज्या अगेन्स्ट ते सगळेच कॉम्पिटिटर म्हणून पळयता, पूण कशें आसा शेवटी लोक आसता ते हें आसता, किंग आसता. सो पीपल हॅव सीन माय वर्क. तशें म्हाका ओवरऑल त्या हातूंतल्यान कॉम्पिटिशन अशें दिसना, बट डेफिनेटली पीपल वील एक्नॉलेज वॉट वर्क आय हॅव डन. ओके, बट इतले जाण रावला, सो स्प्लीट इतले जावन तुका फायदो जातलो अशें कितें डावट तुका कमी जातलें अशें कितें? स्प्लीट आनी हाजेर हांव उलयना. लोकांनी ठरयल्लें आसा ह्या फावटी कमळाक मतदान करपाक जाय आनी मोठ्या मताधिक्यान तें म्हाका निवडून हाडटलें. आनीक कसली कामां उरल्या जी करपाक जाय? खुबशीं कामां उरल्या. ज्या तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज आमी डेवलपमेंट ह्या मतदारसंघान केल्लो आसा तो मॅक्झिमम आमी प्रत्येक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसूं, रिलिजियस म्हणजे तांचे रूम्स आसात, कम्युनिटी हॉल्स आसात, तशे शेड्स आसात, ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमी खूब कडेन तें केल्लें आसा. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धरून ह्युमन डेवलपमेंट सुद्दां करपाची एक आस्त मनान आसा, ज्या हातूंतल्यान वुमन एम्पावरमेंट, यूथ हांकां हो टॅलंट जो आसा तांचो तो खंय तरी जिल्ला पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान कसो वयर हाडपाक शकता. तांचे एंटरप्रेनरशीप प्रोग्राम आसत किंवा युथा खातीर स्पोर्ट्सान किंवा एज्युकेशनल फिल्डान कशें आमी प्लॅनिंग करपाक शकता थ्रू जिल्ला पंचायत. क्वॉलिटेटीव प्रोग्राम्स ताजेर विचार जावचो पडटलो आनी तो हांव फुडें करतलो. कितले जालो, कितले आतां कितले मेरेन जालो वोटींग, कितें पर्सेंटेज कळ्ळो? अजून पळोवन आतां कळटलें, विचारूं नाशिल्लो. आतां वोटींग करून हांव हें करतलो. सिद्धेश जो झडपी पावर आहा तुका दिसना की ताका तो पावर वाडोवचो कसो? हां, डेफिनेटली. आमचे फाटले सुद्दां जे झडपी आशिल्ले ताणें सुद्दां हाजो डिमांड धरून दवरिल्लो. आमची फाटली जी बॉडी आशिल्ली लास्ट टर्म आशिल्लो त्या सगळ्या मेंबरान सुद्दां गोवोरमेंटा कडेन खुबशे विनंती रिक्वेस्ट केल्ल्यो आनी आय फील गोवोरमेंट इज व्हेरी पॉझिटीव अबावट इट. खुबश्या हातून थोडे सब्जेक्ट्स जे आसा ते झडपी कडेन दिवपाच्या बाबतीन खुबशे डिस्कशनूय चलतालें. हांव जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो, एज अ अध्यक्ष ऑफ जिल्ला पंचायत हांवें खूब प्रयत्न केले आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, आमचे पंचायत मिनिस्टर आसात, पॉझिटिवली ह्या विशया कडेन पळयता. आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली झेडपीज वील गेट मोर पावर्स इन फ्युचर. हांगासर पिसफूल जालें काय खंय कितें बोळा बिळा जाला? तुमी आतां इतले बोवले ना, ना. सिरियलाचो कितें तरी नंबर घालता म्हणून कितें बोळा जालो आसता पंचायती कडेन? अजून तरी म्हाका तरी अजून तशी कांय न्यूज येवना, बट आय वील डेफिनेटली सी कितें हें जालां तें. म्हणून ओवरऑल देर इज पिसफूल वोटींग. तो सिरियल नंबर घालता, तो फूल सिरियल नंबर बरोवन घालता म्हणून तेजेर कितें बोळा जालो? ना, म्हाका आयडिया ना, हांव विचारता. ओके. ओके, बरें, येस.